बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्या भावानो भयणीनो, बगेवन ओंकार मोरयेच्या जल्माची परब आमी आज संभ्रमता. आमकां वो वर्तो वो दीस जावन आसा. मोरये माये संगी मेळोवन धन्य देवाक आज आमी अर्गां दिता. नव्या वेळा पासत आनी आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबा पासत देवाक आमी आज वाखणता. फाटल्या 9 दिसांतावन आमी नोवेना करून मोरये मायेक मान केला. फुलां तिका अर्पिल्यांत. आजच्या फेस्ताच्या दिसाय तिका आमी नमन करया. आमचो मोग तिचे थंय आमी दाखोवया. तिची मजत आमी मागया आमच्या कुटुंबा खातीर, आमच्या सौत सवा पासत. भगवंत देवाचे मये आमा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी बोलूंचे खातीर प्रार्थुया. सर्वेस्परा सगळ्या सृश्टीच्या रचणारा, तुजी सृष्टी तुका वाखणता. तिचे संगी मेळोवन आमी तुज्या सारक्या आनी रुपाची जावन रचलेली मनशां तुका दिन भासता. आमकां तुवें रचून दिसपरतो ग्रास लाभोवच्याक ही पृथ्वी तुवें आमच्या हातांत घाल्याय. ती वसोवन दिसपरतें घाम पिळून काडिल्ले वावटेक फळ जावन लाभिल्ल्या नव्या देण्याचेर बापा तुजे आशिर्वाद घाले. आज नवी देणी आशिर्वादात केल्ली आमच्या कुटुंबा सांगाता आमी पयले फावटी शेवता आसतना आमचे मदलो माया मोग वाडोवन दी आनी संतोश सोडोवन दी. भावार्थान आनी मोगान आज एक जाल्ली आमी कुटुंबाचे सांदे आमचे माये मोरये बराबर एक दीस तुजें ससनाचें सूख भोगिशें कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन. मोरये मायक आमी नमन करया आनी आमचो मोग तिका दाखोवंक फुलां आतां आमी अर्पिया. नामान मोरये तू सदैव स्त्रियां भितर तू सदैव. नामान मोरये तू सदैव स्त्रियां भितर तू सदैव. देवपुत्राची भागियावय झाली तुमां. देवपुत्राची भागियावय झाली तुमां. जेजूच्या मोगान काळजांनी पेटो तूं आमकां जा. जेजूच्या मोगान काळजांनी पेटो तूं आमकां जाय. आमच्या काळजांत सबार त्या सवासात सबार त्रेग आसात. दिनवासनाची मागणी आसात. ती हर एक ह्या वेळार आमी बाळक मोरये मुखांतर सर्गीच्या बापाक आमी भेटोवन दिवया. आज आमच्या मदें जल्मा दिवस आचरण करच्या सर आमच्या भाव भयणीचो प्रत्येक तरान आमी उडास करून तांचे पासत आज अर्गां दिता. तांचे देवाचे आशिर्वाद मागता. आज जल्मा दिवस आचरण करतात मत्यास डिसोजा मियार, एलिना मोंती फेर्नांडीस बचपे, नताशा डिसिल्वा आयर्लंड, लीना लोबो शशी इतलू. ऐसियांनी 9 वर्सां जल्मा दिवस आचरण करता क्रिस्टीन डिसोजा कुलशेकर, तिमोती सुवारीस कल्याण मुंबई 15 वर्सां जल्मा दिवस आचरण करता मारिया पिंटो वकोला मुंबई. 61 वर्सां जल्मा दिवस आचरण करता रिचर्ड सिक्वेरा बदलापूर ठाणे. जल्मा दिवस आचरण करता एड्रियन डिसोजा दुबई. मनादिक बाब वॉल्टर मायकल मेंडोन्सा केरें. हे आमच्या सर भाव भयणीक जल्मा दिसाचे शुभाशय आमी पाठयता. देवाची विस्नार आशिर्वादां आज तांचेर आमी मागता. सांगात आज आमी अर्गां दिता. देवान आमकां केल्ल्या सर उपकारा पासत
आमच्या कुटुंबांनी देवान उतरल्या सर कृपे देण्यापासत मुरयेमाय मुखांतर देवान वर्ती आशिर्वादां आमचेर उरलेले आसात. तसो उडास कडून आ सभाजन हांगासर आमकां अर्गां दिवंक तरी सांगलेलें आसा. प्रत्येक जण आज अर्गां दितात. निर्मला आनी निशा डिसोजा, पवित्र काजाक आज अर्गां दितात. लेती लुईस, तशेंच बाळक मुरयेक अर्गां दितात. क्लेमेंट लोबो मागुंडी तावन आनी ताचें कुटुंब, रिचर्ड जेसिंता लोबो आनी कुटुंब मागुंडी तावन, गॉडफ्री फेर्नांडीस हैदराबाद, मुरयेमाय मुखांत म्हणल्यार सर उपकारां पासून अर्गां दितात. आश्विन आनी कुटुंब कॅनडा तावन मुरयेमायक अर्गां पठयतात. प्रत्येक जण वेलांकनी मायक पिटर आश्विन आग्नेल आनी प्रिस्टन लोबो बॅरिन तावन मुरयेमायक अर्गां पठयतात. सर म्हणल्यार आशिर्वादा पासत सूरज कोलवेंकर मस्कात तावन अर्गां दितात. मुरयेमायक बाळक मुरयेक फिलोमिना फेर्नांडीस अर्गां दितात. मुरयेमायक रोजी फेर्नांडीस बेलतंगडी तावन भुरग्याच्या दिना पासत अर्गां दिता. रिठा डिकोना मुलुंडू अर्गां दिता. क्लेमेंट मारियो डिसोजा इस्रायल तावन मुरयेमायक अर्गां पठयता. बाळक मुरयेक प्रत्येक जावन क्लेमेंट मार्टिन डिसोजा इस्रायल तावन म्हणल्यार सर उपकारा पासून अर्गां दिता. नेल्सन de Almeida अर्गां दिता. अमित गोम्स सर म्हणल्यार बरेपणा पासत क्रिस्टीन सुवारीस कल्याणीस तावन क्लारा करवालो नायकांव इस्ट, राइना सल्डाना उडपी तावन आनी जॅनेट डिसोजा टोकियो जपान तावन हांचे सवे आमकां सोम्यान केल्या. सर बरेपणा पासत मुरयेमाय मुखांतर आमकां लाभिल्ल्या सर कृपे देण्या पासत आमी अर्गां दिवया. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. अर्गां होगलाप तुका सोम्या जेजू. आमची ते सवा आनी गरजो कितें आसात ते सकट ह्या वेळार मुरयेमाय मुखांतर सोम्या समोर आमी दवरया. सबारनी मागोवंक सांगला. तांच्या कुटुंबाच्या विविध सवा बसत शांती समाधान मेळचे बसत मागोवंक सांगला. बऱ्या भलायके बसत मागोवंक सांगला. पिडेस्त आस्पत्रेंचेर कसून आसा तांचे बसत बरें काम मेळचें बसत सबार मागोवंक सांगला. ती ते सवा आमी आतां भेटया. प्रत्येक जण आज आमी मागता. मिशेल डिसोजा आनी कुटुंब USA राज्यात सवा बसत बऱ्या भलायके बसत मागणें सारला. कानाची दूख बरी जावच्या पासत मार्था डिसोजा जोगेश्वरी इस्ट बऱ्या भलायक बसत मागणें जाता. तेरेजा रेबेल्लो बायंदुरू, डोनाल्ड हाची भलायकी बेगी मेळच्या पासत कोमात हांव भायर येवन बऱ्या भलायकेन जेवच्या पासत अंधेरी तावन बऱ्या भलायकी बसत मागणें सारला. आयवी नतालियाची आंट नतालिया पिंटो बाय संपत बेंगलोर तावन मागणें सारता. तशेंच मागण्या सारला बऱ्या भलायके पासत मरिया डिसोजा किन्निगोळी तावन ताच्या कुटुंबांत सवा पासत बऱ्या भलायके पासत फिलोमिना हरमन वलेरियन अंधेरी तावन कुटुंबांत शांती समाधाना खातीर बऱ्या कुटुंबा जिविता पासत मागणें सारता. रॉल्फ सेक्वेरा बदलापूर घर फावो जावच्या पासत मागणें सारता. रॉल्फ सेक्वेरा बदलापूर ह्या ते सवा सवे आमची कितें ते सवा आसात आमचे गरजो आसात ते सकड मुरयेमाय मुखांतर सोम्याक आमी भेटोवन दिवया. सांगात आज आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या सर आमच्या मोगाच्या सोय आमी आज उडास करया. आज आमी मागता. ओलिवर विल्फ्रेड कुवेल्लो अशोकनगर 42 वर्सां सवार्षिक दीस उडास कडून आज मागता. जोसेफ डिसोजा जोगेश्वरी इस्ट, देवादीन सिसिलिया जोसेफ डिसोजा जोगेश्वरी, देवादीन मेरी डिसोजा जोगेश्वरी, देवादीन जॉन आनी लिली डिसोजा किन्निगोळी, देवादीन लिगोरी डिसोजा मंगलोरू, देवादीन मॅगी पेदरोडू, देवादीन कॅथरीन डिसोजा, देवादीन मोंती पेदरोड तावन, देवादीन डियोग कार्डोजा केमतूर तावन, देवादीन मार्शल आम्ब्रोज लोबो साकिनाका तावन मुंबई, डिसोजा आनी कोलवेंकर कुटुंबांत अंतरल्या सोवडास कडून
आज मस्कातावन मागणे सरले आसा. देवादीन मॅक्सिम मार्ता बेल्तंगडी, देवादीन मेरी लोबो, देवादीन पाउल मार्टिस मणिपाल तावनु, देवादीन लियो सिक्वेरा 22 वर्षाचो उडास काडून किरांतावनु, देवादीन रेमंड डिसोजा सांता क्रूज, देवादीन फ्रांसिस लोबो ओमजुरू, देवादीन मोंटिना आनी जॉन सँक्टिस दोंबिवली इस्तावनु, देवादीन बोना आनी लिली सिक्वेरा आनी देवादीन जाल्यार स सिक्वेरा कुटुंबां देंवन दिल्या सर्व पसोत मागता बदलापूर तावन, देवादीन बेनेडिक्टा वाल्डर, देवादीन मोंटिना डिसोजा विक्रोली मुंबय हांचे सगळे आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर आमच्या मोगाच्यांक सुम्या समोर दवरया. तांकां सुमेस्तांक ससनसो विशय आमी मागया. ससनसो विशय दितांकां सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचे फंकुंदी समाधानान ते विशय घेवन दीत. आमेन. सरल्या सुमेस भवार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानान विशय घेवन दीत. आमेन. नामान मोरिये तू सदे, श्रिया भितर तू सदे, नमान मोरिये तू सदे, श्रिया भितर तू सदे. संतोषान भुल्लासा तीन वाशी काळजाम, बलिदान भेटोंक बापा मंदिरान जमल्या, भक्तीन मानान कालत्या काळजान कुटुंबा स्पिरिता, महिमा तुझी सदा संतोषान गायता. संतोषान उल्हासान एक कुटुंब जावन आमी सगळीं संगता मेळ्ळाव मोरये मायेच्या जल्माच्या या फेस्ताच्या मिसाच्या बलिदानाक. मोरये माय संगी मेळोवन धन्य देवाक दिन वासून हे पवित्र बलिदान आमी आतां भेटया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देव बापा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सम्या जेजू क्रिस्त तेय आनी बाळक मोरये तेय म्हज्या मोगाच्या बाबानो भयणीनो, मोरयेचे जनन देवाचो पूत मनीस जावन संवसारी येवन आमची सोडवण करच्या देवाच्या त्या योजनाक एक विशिश्ट आकार दिता, निर्दिष्ट रूप दिता. आनी हे म्हत्वाचें जावन आसा मनशा कुळाच्या सोडवणेच्या चरित्रेंत. आनी ह्या खातीर मोरये मायेचें जनन भोव अर्थाभरीत रितीन आमी संभ्रमता. मोरये मायेच्या ह्या वर्त्या देण्या सुवें आमकां लाभलेल्या सर नव्या बेळा पसोती आज आमी धन्य देवाक अर्गां दिता. आमचे कितें कुटुंबाची त्या सवासात गरजो आसात, हर एक गांवांत तशेंच परगांवांत आसल्या सर आमच्या कुटुंबादराचो उडास काडून तांच्या बसोत मागया आनी हे पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी आतां आयतें करया. आज आमी संभ्रमचे फेस्त करेंच आमकां संतोशाचें देवाक दिनवास पटोवचें आनी आमच्या कुटुंबांत नवी करान हाडचेत आसले फेस्त जायचे. ह्या खातीर आमची पातकां वळखून बक्षने मागून सांगात आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे अनुसारून सांगता, मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसोत बगेव सदांच अंकार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थून मागता.
सर पदवेदा देव आमची काकूत करू आमची पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा कुसगी आणि शांती ताच्या ईसात संसारी. सर्वेस्परा देवा सगीच्या राया, सर्पवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिवासताव तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकंता. सम्य जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फुरता, सोमिया देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप करतात, आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्याक बसा, आमचे मागणे मानून घे. त्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे, जेजू ख्रिस्ता एकलोस तू पवी, एकलोस तू ईश्वर, एकलोस तू परमेश्वर. आमेन, आमेन, आमेन. भगेवन ओंकार मोरयेच्या जल्माच्या या परबे सोवे आज आम्ही SVD भाव आमच्या संस्थेचो फाउंडेशन डे संभ्रमताव. SVD संस्था मुखांतर मोरयेमायेच्या मजतीन आमकां लाभल्या सर बरेपणा पासोती आज आमी अर्गां दिताव आनी आमच्या सर SVD संस्थेच्या सद्यांक मोरयेमायेक आज आमी समर्पण दिताव. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा आमच्या सर्वंदराक मनशा सैम दिवचे खातीर अगणी जनवायेन आनी मोगान भगेवंत ओंकार मोरयेक तुवें जल्मा हाडली. हो तिचो जल्मा दीस व्हडा संतोशान आमी संभ्रमताव. तुवें वेंचून काडलेल्या जेजूचे आनी आमच्या आवयक फावो तो मान दिवंक आनी तिचो मोग करूंक आनी तेची देख आनी मजत घेवन भावार्थान बरवशान आनी मोगान वाडत वचोंक तुजी भरपूर कृपा आमकां दी. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. मिका प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वसा. सर्वेस्पर म्हणटा पूण तूं बेतलेम एफ्राता, जुदाच्या कुळया मदें तूं भोव ल्हान, तरी इस्रायलाचे राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे थावन जल्मातलो. ताचो आराम न्हय आतांचो, बगार भोव पुरविल्ल्या काळांचो. देखून प्रसूत जावची आसा ती प्रसूत जायसर सर्वेस्पर तांकां सांडटलो.
उपरांत ताचे उरलेले भाऊ इस्रायलिताशी पाटी येतले. सर्वेस्पराचे पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाच्या प्रतापान तो थीर रावतलो आनी आपल्या हिणाक चलयतलो. ती सुरक्षीत वस्ती करतली, कित्याक तेन्ना तावन ताची पदवी पृथ्वेच्या शिमापर्यंत पावतली आनी तसो शांती जातलो. आसिरियागाराक आमच्या देशाचेर दाड घालतीत जाल्यार आनी आमचे भुंयचेर पांय दवरतीत जाल्यार आमी तांचे विरोध 7 गोवळ्यांक आनी रायाळ वर्गाच्या 8 फुडाऱ्यांक उठयतल्या. ते तालवारीन आसिरियाचेर राजवट चलयतले. देवाचे उतर. देवाचे वडुपकार. सर्वेस पोरातय हांव उल्हासता. सर्वेस पोरातय हांव उल्हासता. पूण हांव तुज्या धडमोगाचेर पातयेवण आसा. तुजें तारण म्हाका लाभलें म्हूण म्हजें काळीज उल्हासतलें. सर्वेस पोरात हांव उल्हासता. वय ताणें केल्ल्या उपकारांक सर्वेस्पराची हांव स्तुती करतलो. ताच्या मानाक स्तोत्रां सद्गीतां गायतलो. सर्वेस पोरात हांव उल्हासता. पावलोनो रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयण्यानो, ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतेल्यांक म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणें दिलां तांकां चड संगती देव तांच्या बऱ्याक पडसो करता म्हणून आमी जाणाव. जांकां विसून काडचे आदींच तो वळखून जाणा. तांकां आपल्या पुताच्या सारक्याची जावंक ताणें निर्मिलां. अशें जायत्या भाव भावंडाच्या घरांत आपल्या पुतान मालगडो पूत जायजे म्हणून ताणें येवजिलें. ह्या पासत जांकां ताणें असले येवजणेक निर्मिली तांकां ताणें आपयली. जांकां ताणें आपयली तांकां ताणें नितिवंत केली. जांकां ताणें नितिवंत केली तांकां ताणें आपले महिमेंत भागीदारांक केली. देवाचें उतर. देवाचे वडुपकार. हालेलुया, 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 हालेलुया. भागी तूं भाग्यवंत आंकवार मोरये आनी सर होगळा फावो जालें. तुजे तांव जल्मला नितीसो सूर्य क्रिस्तामसो सोमी. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे असो. सेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू ख्रिस्ताची वंशावळ अशी. तो पूत दाविदाचो, तो पूत अब्राहमाचो. अब्राहम इजाकाचो बापूय. इजाक जाकोबाचो आनी
जाकोब जुदासो आनी ताच्या भावांचो बापूय. जुदा फेरेसाचो आनी जेराचो बापूय. फेरेस हेजरोनाचो आनी हेजरोन आरामाचो बापूय. आराम अबिनदाचो आनी अबिनद नाआसोताचो आनी नाआसोन सलमावाचो बापूय. सलमाव बेओदाचो बापूय. ब्याज ओबेदाचो बापूय. ओबेद येस्सेचो आनी येस्से दावीद रायाचो बापूय. दावीद सलमावचो बापूय. उरियाची बायल सलमावची आवय. सलमाव रेहोबामाचो आनी रेहोबाम अबियाचो आनी अबिया आसाचो बापूय. आसा योसेफाचो. योसेफाफ येरेमाचो आनी योराम ओसियाचो बापूय. ओसिया योथामाचो. योथाम अकाजचो आनी अकाज हिस्कियाचो बापूय. हिस्किया मनासेचो. मनासे आमोसाचो आनी आमोस योसियाचो बापूय. योसिया योकिनियाचो आनी ताच्या भावांचो बापूय. हांच्या काळार इस्रायल परजेक बाबिलोनाच्या गांवांक गुलाम करून व्हेल्लें. बाबिलोनाचे बंदेडे उपरांत यकोनिया शालतियेलाचो आनी शालतियेल येरोबामाचो बापूय. येरोबाम अबियादाचो आनी अबियूद एलिकियाचो आनी एलिकियाम आजोराचो बापूय. आजोर सादोकाचो आनी सादोक आखिमाचो आनी आखिम एलियादाचो बापूय. एलियूद एलियाजाराचो आनी एलियाजार माथानाचो आनी माथान याकोबाचो बापूय. याकोब जुदेचो बापूय. जुदेची पत्नी मेरी आनी मरये थावन जल्मलो जेजू जाका म्हणटात क्रिस्त. क्रिस्ताचें जनन ह्या परीन जालें. ताचे माथे मरयेक जुद लागीं करार जाल्लें. पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाली. तिचो पती जुजे नित्यवंत मनीस. तरी मरयेक अपकीत हाडूंक ताका खुशी नासली देखून ताणें तिका गुप्ती सोडचें म्हणून चिंतलें. पूण ताणें अशी आलोचन केली तितलेच ताका स्वप्नांत सोरेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो आनी म्हणालो, जुसे दाविदाच्या पुता, मरयेक तुजे पतीन म्हणून तुज्या घरा हाडूंक भिये नाका. कित्याक तुजे थंय गर्भसंभव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. तू एक पुताक प्रसूत जातली. तुवें ताका जेजू म्हणून नांव दवरूंक जाय. कित्याक तो आपले परजेक तिच्या हातांतली पातकांतली तुटयतलो. हें सगळें घडलें पूर्ण जावच्याक प्रवाद्या मरिफात सौरेस्परान म्हणलें तें, एक आंकवार गर्भेत जातली आनी एक पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इमानुवेल म्हणून आपयतले. इमानुवेल म्हळ्यार देव आमचे सांगता म्हणून अर्थ. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. सुम्या जेजू क्रिस्त थंय मुरये माय थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, सबार वर्सां आदीं हांवें आयकल्लें आनी शिकिल्लें एक आपूर भायेचें मुरयेचें गीत म्हाका आज मुरयेच्या जल्माचो हो दीस आचार आसतना उडास येता. मुरये मायेचें तें महत्व कितें म्हणून आमकां कळीत जाता आनी मुरये मायेच्या सदांच विंगेंत रावूंक आमकां ह्या गितांत हांव एक व्हडलें प्रेरण मेळटा. तें गीत आतां हांव गायतां, हाची उतरां थोडो वेळ नियाळ करूंक तुमकां उलो दिता.
मोरिया माय कुरपेची खतावीन जल्मालेली मोरिया माय मोच्या जेजूची मोरिया माय मोची मोरिया माय कुरपेची खतावीन जल्मालेली मोरिया माय मोच्या जेजूची मोरिया माय मोची 모두 럽두제 나व काळजान मोजा ओमथा मोवा वरती गोडसा जिबेर मोजे खेळोयता अप्रुदीक मोचे माय तुझे वेंगेंतलिता मरिया 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 मोचे माय मरिया 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 मोची आणि या संदर्भात दोन संगती मोगाच्या भाव भयणीनो या नियाळांत तुमच्या मुखार दवरूंक हांव आशेतां. मोरी माय आमकां कित्याक मोगाची जावन आसा. तशेंच मोरयेच्या जनना मुखांतर देव आमकां कितें सांगूंक आशेता. मोरी आमकां मोगाची कित्याक ती पयलें देवाक चड मोगाची. मनशा कुळाच्या सदोनाच्या चरित्रेंत मोगाच्या आमी पळोवंक जाल्यार थंयसर 5 प्रमुख गणितां आसात. पवित्र पुस्तक आमकां ही 5 गणितां कितें म्हणून सांगता. देवान मनशाक रचलो सगळ्या सृश्टीचे आनी मनशाचे ते रहस्यन वशांत उत्पत्ती ग्रंथांत आमी वाचता. पूण मनशान पातक आदरल्या वेळार देवान मनशाक सोडूंक ना पूण सडवेंदराक हांव दितलो म्हणून बसयलें मात्र न्ही मोरये मुखांतर सडवंदराक संवसारी हाडलो. इन्कार्नेशन आमी म्हणटा देव मनीस जाल्लो हें दुसरें गणित. संवसारी आयिल्लो जेजू ताच्या जिन्या मुखांतर ताच्या कश्टा मुखांत ताच्या मरणा मुखांतर पुनर्जीवन मुखांतर ताणें आमकां सडवून जडून दिली. पास्कल मिस्ट्री आमी म्हणटा पास्काचो तो घोटू. हें तिसरें घडीत मोगाच्या बाबडीन सडवण्याच्या चरित्राचें भोव म्हत्वाचें. चवथें जावन आसा स्वामी जेजू सर्गाक सोडून गेल्ल्या उपरांत आपल्या शिसांचेर मोरयेचेर पवित्र आत्म्याक धाडटा. पेंटेकॉस्ट म्हणटा हें चवथें घडीत. आनी निमाणें घडीत जावन आसा तसो जेजू एक दीस परत येतलो आनी सगळ्यांची झर्ती करूंक तो येतलो. निमाणें तें घडीत जावन आसा 5वें क्रिस्ताचें दुसरें येणें. मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या सकयल 5 सडवणेच्या चरित्राच्या महान गणिता पैकी मोरी तुजे बरी म्हजे बरी मनीस जावन कितल्या घडितांत भागीदार जाली. हे सवाल आमी विचारूं जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीन आमकां कळीत जाता की 5 गणिता पैकी 3 गणितांनी देव मनीस जावच्या त्या गणितांत जेजूच्या त्या पास्काच्या घुटांत तशेंच पेंटेकॉस्तान मोरी थंयसर आसलेली. ह्या संवसारांत सुरवेर हांव जल्मल्या सकयल मनशाक आमी पळोवंक जाल्यार ह्या 11 पर्यंत जल्मच्या मनशाक आमी पळोवंक जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो कोणाकच असलें एक भाग फावो जावंक ना. मोरये थंय देवान एक विशेश विंसवण केली. देवाची ती मांडावळ देवाची ती येवजन मोरये माये ते मनशा कुळाच्या सडवणे खातीर बवर्ते जावन आसलें. देवाक मोरी चड मोगाची जावन आसली मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी त्या खातीर देवाक
ती सण मोगाची जाल्ल्या वरवीं आम्हा हर एकल्यांक ती मोगाची सर्वनाच्या चरित्रेंत मनशाकुळाच्या तिसो तो पात्र भो वर्तो तो आमी वळखून घेता मोगाच्या बाबडीनो आनी मोरये मायेक आमी नमान करता तिका आमी मान करता ती जेजूची आवय मातणे आमची हर एकल्याची आवय म्हणून तिका आमी वळखून घेता दुसरें आमी पळोवंक जाल्यार मोगाच्या बाबडीनो मोरयेच्या जनना मुखांतर देव आमकां आज कितें सांगूंक आशेता आयची वाचपां आमी आयकले मोगाच्या बाबडीनो आनी त्या वाचपांत प्रत्येक जावन वाजयलांत लंब नांवां आमी आयकलीं आमच्या मतीक हे सवाल येवंक पुरो इतलीं नांवां ह्या नांवांत आमकां कितें आसा गी म्हणून पूण जेजूची ती वंशावळींची नांवां पळयता आसतना मोगाच्या बाबन आमकां एकसत कळीत जाता की थंयसर दिल्ल्या त्या नांवां पैकी सबार जण बरे व्यक्ती आसात सबार जण खोटे आसात बरे आसात खोटे आसात बरे राय आसात खोटे राय आसात सगळ्यांची नांवां थंयसर आसात म्हणजे मोगाच्या बाबनीनो हांगासर देव आमकां सांगूंक आशेता की तो वांकड्या वळींनी नीट बरोवंक शकता गॉड इज एबल टू रायट स्ट्रेट इन क्रुकेड लायन्स वळी क्रुकेड आसल्यार मोगाचेर नीट ना जाल्यार आमकां नीट बरोवंक जायना पूण देव बरोवंक शकता देव ताचे सर्वनेचें काम अस्कत मनशा मुखांतर करूंक शकता मोगाच्या बाबडीनो मोरये मायेक देवान विशिश्ट रितीन विसलें तिच्या जल्मांत हांव ती खतावें जावन देवान विसलें देवाची ती विशेश मांडावळ तिणें तिचें तें कितेंच विशेशता नातल्ली तसल्याक ताणें विसलें म्हणजे तीच म्हणटा मोरी माय तिच्या त्या सुती गितान ते म्हणटा एका किरकोळच्या रंदासेचेर ताणें दया दिश्ट घाली म्हणून आपूण हे किरकोळ जावन आसा म्हूण मोरी जाणा आसली पूण देवाची ती विशेश मांडावळ तिच्या जिवितान आसा म्हूण तिणें वळखून घेतली आनी त्याच्या कुशेक तिणें खालती बांदलो मोगाच्या भाव भयणीनो एक वर्तें सत आमकां हांगासर कळप जाता की देव वांकड्या वळींनी नीट बरोवंक शकता आमी बरोवंक शकना पूण देवाक हर एक संगत साध्य दुसरें मोगाच्या भाव भयणीनो आज देव आमकां सांगूंक आशेता की देवाचें योजन आमी स्विकार करता आसतना देव सर संगती आमच्या बऱ्याक पडाशें करूंक शकता जेदवा आमी देवाच्या कुशेक कल्तीमान घालता देव सर संगती आमच्या बऱ्याक पडाशें करूंक शकता हाच्या दुसऱ्या वचपांत आमी आयकलीं बापूरबायची उतरां सांपाव थंयसर म्हणटा जांकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणें दिलां तांकां सर संगती देव तांच्या बऱ्याक पडाशें करता म्हणून आमी जाणाव सबार पुटी आमच्या जिवितांत मोगाचे न्हू घरचे संगती आमी कित्याक देव अशें करूंक सोडता म्हणून सवाल केल्ले आसा जावंक पुरो आमकां त्या वेळी समजनात असले घडीत म्हज्या जिवितांत घडोवनूच आसले म्हणल्यार चिंताप आमच्या मतींत येता पूण मोगाच्या भाव भयणीनो मोरये माय थंय आमी पळयलें जाल्यार मोरये मायेकी तसलो सन भोगू जाल्यार जावंक पुरो कुर्सा मुळी ती आसता आसतना थंयसर तिचे दूख ते कसलें जावन आसलें तिचो एकलो सपूत कुर्सार उमकालता आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो थंयसर बरवोसो कसलेंच ना म्हणल्यार बरी जियोंक तसलो एक संदर्भ पूण मोगाच्या बाबडीनो मोरी देवाच्या त्या योजनाक कल्तीमान घालता आसतना समजता की हर एक संगत देव तिच्या जिवितांत बऱ्याक पडाशें करूंक शकता त्या देखून ती बरवोशाची माता म्हणून तिका आमी म्हणटा तिका फांत्यापराचे नेकेत्र म्हणून आमी सांगता कशें फांत्यापराचे नेके तें सुक्रू सूर्य उदोवचे इल्ले पयले आमकां कळीत करता की उजवाड येवचो आसा काळोख बेगीन वचो आसा तशें मोरी आमकां कळीत करता की तिचे मुखांतर संवसाराचो उजवाड येवचो आसा आनी तो संवसाराचो उजवाड जेजू क्रिस्त जावन आसा आमचो खरो बरवसो ताच्या मरणा मुखांतर आनी पुनर्जिवंतपण मुखांतर सासनीक जिविताचो बरवसो आमकां हर एकल्याक लाभल्या त्या बरवशान मोगाच्या भाव भयणीनो आमी दिसपट जियोंक मोरी आमकां आपोवणें दिता आनी तें सत आज सरस्पो देव संदेश आमकां दिवन आसा तिसरें मोगाच्या भाव भयणीनो मोरयेचें जनन आमकां हर एकल्यांक एक बरवशाचें फांतें
आणि सगळ्या संवसाराच्या सल्वासावाचे ते फांते जावन आसा. मोरयेचे जनन भरवोसाचे फांते आनी सगळ्या संवसाराच्या सल्वासावाचे ते फांते. मोरये मुखांतर देवाची ती सल्वासावाची सडवणेची मांडावळ आमकां उक्ती जाली. आनी आमकांय हर एकल्या मोगाच्या भाव भयणीनो त्याच सडवणेंत आमकां एक पात्र आसा. जशें देवान मोरयेक विंसलें एक विशिश्ट रितीन, तशें सडवणेंत आमकांय विंसून काडलां. देवाची विंसून आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आसा. तादेखून भगवंतू अल्फोन्स लिगोरी मोरयेचो वर्तो भक्त तो म्हणटा, फळू आशेतल्यांनी रुखा लागीं वसा जाय. जेजूक आशेतल्यांनी मोरये लागीं वसा जाय. कोणाक मोरी मेळटा तांकां खंडीत जावन जेजू मेळटा. कोणाक मोरी मेळटा तांकां खंडीत जावन जेजू मेळटा म्हणटा भगवंत अल्फोन्स लिगोरी. आनी एक सांत मोगाच्या बाबडे म्हाका उडास येता, सांत बर्नार्ड तोय व्हरतो भक्त मोरयेचो. तो म्हणटा, मोरी माई आमकां सोमेस्तांक एक सेफ लॉकर जावन आसा म्हणून. सेफ लॉकर आमची मोलादीक दिरवी कितें आसात, भांगार या आनी कितें डॉक्युमेंट्स आमी सेफ लॉकरांत दवरता, ती नश्ट जावन वचों नजो म्हणून. मोगाच्या बाबून आमकां सासणीक जिविताक गरज आसली ती व्हरती दिरवी, भावार्थ, बरवोसो आनी मोग. तो जर तर मोरये संगी आमी जगोवन दवरता ते आमकां सासणीक जिविता उपकारा पडटा. केदींच ती लॉस जावन नस जावन वचोंक ती सोडिना. आमचो भावार्थ, आमचो भरवोसो आनी आमचो मोग मोरये संगी मोगाच्या भावनीनो आमी तीर सांबाळूंक जाय. मोरये मायेन त्याच भावार्थान भरवोशान आनी मोगान जिवन आमकां व्हरती देख दिल्ली आसा. तेची देख तिची आमी घेवया. मोरये माये मुखांतर आमी विशेश जावन देवाची ती व्हरती देणी आनी आशिर्वादां ताणें आमकां दिवची ती स्विकार करून सदांच देवाक मानतात असली ती मोगाची कुटुंबां बांदून हाडूंक आज प्रत्येक जरान मोरये माया स्वादार मागया. सक्कड आमच्या घरांत आसलेल्या आमच्या कुटुंबा सद्यांक परगांवांत आसल्या सर आमच्या मोगाच्या सो आमी आज सुडास करून ह्या आल्तरी समोर दवरया आनी आम्हा सोमेस्तांक मोरये माये संगी दिसपरते सोमकोंक गरज आसलो आदार आज आमी मागून घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमी सगळीं उबी रावया आनी आमच्या भावार्थाची उसारणी आतां करया. एकाच देवाक सतमंता सर पदवेदार बाप तो सर्गा आनी प्रतिमेचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर वस्तू सो रचणारे आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलो पूत तो सर काळा आदी बापा तावन जल्मला. देवा तावन देव, उजवाडा तावन उजवाड, खऱ्या देवा तावन उपसल्लो खरो देव. तो देवा तावन जल्मला ताका रोसूंक ना. बापाच्या सैंबासो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यात. आम्हा मनशा पासत आनी आमच्या सडवणे पासत सरकार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अंकवार मोरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासत पोंस पिलाता खाल ताका कुर्सार मारलो. ताणें कस्त मरण सोंसले आनी ताका निकेपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो. सर्गार सडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्याची मुनसिबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवडकेक शेवट आसना. आनी पवित्र आत्म्याक सतमंता ईश्वर आनी जीव दातार तो बापा आनी पुता तावन निपसला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रभाद्या वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदुतां वरवीं स्थापलेल्या सभेक सतमंता पातकांच्या बक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज मोरयेच्या जल्माची परब आमी संभ्रमत आसतना आमच्या काळजांत मनांत सबार अत्रेग आसात. सबार आमची मागणी आसा ते सवा आसात. ती सगळीं आतां भावार्थान सर्गींच्या बापा समोर आमी उबारया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. मोगळा बापा
पवित्र सभेच्या मुखेल्यांचेर तुजें बेसांव घाल. देवा थंय मोरयेच्या भक्तीपणाचें प्रेरण तांणी जोडिशें कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी न्यायनिती खातीर आनी मनशा गौरवा खातीर उखल धरून वावरूंक तांकां बळ दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. सरसलियांनी मोगाच्या वातावरणांत वाडाशें आनी सोर रितीन तांकां रक्षण मेळोवन तांचें बळ ह्या संवसारी दाखोवंक संपूर्ण अवकाश मेळासो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांनी एकामेकाक आदार दिवन मोगान जियोंक तुजो सांगात दी. आवय बापय आनी भुरग्यांनी आपणा मदलो आसुल्लो माणस्ताप पयस करून दैवीक संगतींक सडीत गमाण दिवंक आनी भाग्यवंतपणाची कुटुंबां बांदून हाडूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमची कास्की ते सवा कुटुंबाच्यो गरजो सांगाताच कोणे मागूंक सांगला मागणी बसयला तांचेर आदे. तशेंच एसवेळी संस्था पासत आमची सर मागणी आनी गरजो ह्या वेळी आमी सर्गींच्या बापा समोर दवरया. भोव मोगाळ बापा, आज तुज्या मुखार आमी दवरली सगळी आमची प्रार्थना तूं मानून घे. सर्गेच्या आमच्या मायेचो जल्मा दिवस आमी तिची भुरगीं आज संभ्रमत आसतना त्याच मोरये माये बरी भावार्थान बरवोशांत आनी मोगांत आमी थीर रावोंक आनी सदांच तुका महिमा दिवन जियोंक ह्या संवसारांत तूं आमकां फोव कर. तुज्या कृपेन आनी आशिर्वादांनी हर एक आमची कुटुंबां तूं भर. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आणि वाईन बापा तू स्वीकार कर. मासा रक्ता ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मरिये परी जीवन आमचे तुका भेटयता. जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परता. जिनी देणी आमची तुका भेटयता. सुखांत तशें दुखां तुजेर पातयता. मरिये परी क्रिस्ता प्रकाशीत करता. सर्गीचे राज बांदून आमी वावुरता. म्हज्या भावानो भयणीनो, आज आमी भेटोवचें बलिदान ह्या उंड्या वायना सोवे आमच्या सर्व त्या सावांनी आमच्या गरजा सोवे आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवे सर पदवेदादे बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण आतां मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानक आनी महिमेक आमच्यानी अख्ख्या पयसवेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. भोव मोगाळ बापा, व्हडा मोगान अंकवारीच्या कुसव्यांत आमचे मनशा सैम घेतलेल्या तुज्या पुतान आपले आवयचे अंकवारपण विबाडूंक ना, पूण तें पवित्र केलें. तसो तुजो पूत जेजू आमकां पातकाच्या सर वंदवण्यांतली निवारून दिसान दीस अदीक पवित्र करूं आनी ह्या वेळार आमी करता तें आमचें जिणयेचें समर्पण आपल्याच समर्पणान घेवन तुज्या मुखार व्हरून पावों. हे आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तेई आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्या आसो. आयच्या दिसा जल्माल्ले नित्य अंकवारी मोरयेक आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखणता, तुका वंदिता, तुजी कीर्ती परगरता. आपल्या अंकवारपणाची वडवेस सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी ससनी प्रकाश तिने संवसाराक फंकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत
आनी सर्गीचो सगळो दळबा तुजी थोर महिमा वाखणटात. तांचे संगात आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस पोटू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओ सगी तुका जय, ओ सगी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सगी तुका जय, ओ सगी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस्त मरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, आपल्या सिसांक तो दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची. तेच परी जवान जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत, पातकांचें बक्षान मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Pavartaso gut pergatuya. सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमत. तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटा. तुझ्या येण्याक सौम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वनेची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागताव. सुरेशपुरा अखे प्रतिमेचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाऊ भयणींची खाकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. अवकार मरिये देवाची माया संगती भगवंत धर्मृत आनी सर्व काळी तुका मन वल्ल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांचे संगत तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आज आमच्या कुटुंबाचे फेस्त आमी आचरण करता आसतना
सर्गींच्या बापाक एका काळजान कामोनान आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां बगूस, आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवं दिनाका, पण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली, विघ्नांतली आनी वरांतली, खंत बेजारांतली, पिडेशिडेंतली आनी कितें आमकां तुजे तावन एकामेकांतान पयस व्हरता त्या सर सक्त्यांतले संदर्भांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय बरी भलायकी आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवंद राज जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान तेलाक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय. कित्याक रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें मुळे आनी आज आमकां सांगताय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या, पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगांत रावूंक आमकां शत्रेगाचे दीस घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आमकां समेस्तांक शांती समाधान देने एकवटां सांबाळ, जो जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. माय मग असं गुर्त जावं सोम्याची शांती एकामेका पाठवूया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजे कुडां रगतांनी स्वीकारता आमचे ते सत्याने कास्तारी नसाव, पूण आमच्या आत्म्या कुडीक आनी मती एक भलायकी वकास जावं. पळय आमचो सोमी जेजू क्रिस्त मोरयेमायाच्या कुस्मार जल्माल्लो, कुसार मरून आमकां सोडवून दिल्लो. हीच ते देवाची शिळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शिळेत एकवटां रावचे आमी सर सुभागी. सोम्या तुमचे देवचे म्हाका फावना, पूण दिवतानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळूं. आमेन. सोम्या तुका हांव वचयता, तुज्या येण्याक दादो साता. सोम्या म्हज्या तुये काळजान म्हज्या जिये, सांगात तुजो हांव वाशेता. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आयच्या दिसा जल्माले बगेवंत अंकुर मोरी ह्या संवसाराचो भरवसो आनी मनशाच्या सदवण्याचे फांते म्हूण आमी वळखात. हांव देखून दिनवास आनी संतोश बरीत काळजान तिचे वरवीं मनशा सैबान आयिल्ल्या तुज्या पुताक उंड्या दाखा वायनाच्या रुपान आमी घेतला. तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक अत्रे गूण सोदूंक, भावार्थान ताका आपलो सुरवंदार म्हूण मानून घेवंक आनी ताच्या एकपणान सदांकाळ जियोंक समेस्त मनशांक फावो कर म्हूण आमी मागताव. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. सरपोत वेधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. मोगाचें न्हू तुमकां समेस्तांक एक भागी मरयेच्या जल्माचे फेस्त मोते फेस्त हांव मागता. हांगासर आसल्या सर ह्या जागाच्या तशेंच आमच्या सांगात वावुरच्या सर आमच्या सावरड्याच्या नांवान तुमकां समेस्तांक फेस्ताचे शुभाशय पाठयता. कुटुंबा संगी सांगाता जेवता आसतना तोच कुटुंबाचो मोग एकवट सदांच मरये संगी तुमचो जीव उरोवन दी म्हणून आज आमी प्रत्येक जावन मागता. वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. ये मोरये ये आमचे मन, ये मोरये तूं आमकां जाण. कुरपेन तूं बरोवन आसा, दी सर्वांक तुजी ससा.